माझं नाव आहे सौ निशिगंधा अनंत पाध्ये आणि या माझ्या सासूबाई आहेत आणि मी यांची सून आहे. हाऊसवाईफ आहे मी आणि मला कुकिंग करायला फार आवडतं, पदार्थ करायला आवडतात. सगळ्यात बेस्ट पदार्थ कोणता? बेस्ट पदार्थ कढीचे पोहे करते मी. आणि आम्ही सेल्फ हेल्प ग्रुप आहे आमचा, त्याची मी प्रेसिडेंट आहे. मला पण कुकिंग करायला खूप आवडतं आणि एकतर फिरायला पण खूप आवडतं. माझे मिस्टर पौरोहित्य करतात शांतादुर्गा कुक्कळकर इथे. सो सतत आमच्या घरात देवाचं वगैरे चालू असतं. माझे नाव अपर्णा लोटलीकर आणि आहे माझे मैत्रीण कला लोटलीकर. माझं नाव कला नाईक आणि माझी फ्रेंड अपर्णा लोटलीकर आणि आम्ही 2001 पासून फ्रेंड आसात. माझे नाव निशा पडगार. माझे नाव सुनैना हरीश नाईक गांवकर. गेली 20 वर्ष जाली आम्ही बरभशेन एकमेका बरोबर संगतीत रावताय. माझे नाव हरिता हिरेश देसाई आणि मी माझी बापोली माय लागता. म्हजें नाव स्नेहलता देसाई आणि ही निर्मिती सेल्फ हेल्प ग्रुपाची प्रेसिडेंट. तशीच हांव बी तिचे सेल्फ हेल्प ग्रुपान मेंबर आसा. माझे नाव स्नेहलता मोहन देसाई आणि ही माझी सून जाल्ली आसा, बापूल सून. हांव रोशनी देसाई आणि ही म्हजी जाव सायली. ती खूब म्हाका हेल्पफूल आसा. जेन्ना ती म्हाज्या घरान येयली तेन्ना म्हणजे ती घरान येवचे पयलीं म्हाका अशें दिसतालें की म्हाका आतां कोणाचो आदार आसतलो. हांव एकटेंच पडलें काय कितें, पूण तशें जालें ना. तिणी म्हाका खूब हातभार लायलो. कसलेंय काम ती म्हाका ना अशें म्हटलें ना. माझे नाव आसा कुसुम किसन नायक. आमी दोगांय फ्रेंडां. माझे नाव आसा सुगंधा अंकुश नाईक. हांव सावरकट्यार रावतां. हांव प्रिया नायक उलयतां. ती म्हजी जाव आसता. आमी दोगांय म्हाका बरे भशेन कितें जालें जाल्यार बरें समजून घेता. म्हजें नाव निवेदिता नायक. हांव दक्षता कुडतरकर. हांव माटीकट्ट्यान कुंकळे रावतां. माझे नाव शिल्पा मंगलदास डोंगरीकर. हांव मडीकट्यान कुंकळी रावतां. म्हजें नाव दिया दिनेश नायक. हांव हिची धाकटी जाऊ. ही म्हाजी व्हडली जाऊ. ही चुलत जाऊ पूण आमी सक्की जाऊ अशी वागतात. म्हजें नाव सुमिता सोमनाथ नायक सावरकट्टा कुंकळी. माझे नाव प्रेरणा प्रकाश देसाई. हाय, माझे नाव ग्रीषा राणे. ही माझी मावशी.
म्हजें नांव जावन आसा शोभना फळदेसाय आनी हांव रावता फातर्पा. म्हजें नांव स्नेहा कुट्टडकर, हांव कुंकळे रावतां. म्हजें नांव जावन आसा रविना नायक आनी ही म्हजी सून जावन आसा. म्हजें नांव जावन आसा श्रुती नायक. म्हजें नांव आकर्षा फळदेसाय आनी हांव BSc झुऑलॉजी शिकला आनी हांव रावता वंट्या फातर्पा गोवा. म्हजें नांव आशंका फळदेसाय आनी हांव रावता वंटे फातर्पा गोवा. माझं नाव संगीता सुभाष सावंत देसाई. मी सुष्मिता, ही माझी आत्या. धन्यवाद. माझं नाव तेजल आहे, तेजल बोर्डेकर आणि ही माझी मैत्रीण आहे. माझं नाव निलिया कोरगावकर आहे, ही माझी मैत्रीण आहे. म्हजें नाव आशा गावस. माझं नाव शलाका गावस. म्हजें नाव आसा दशरथा नायक, ही म्हजी मामी आनी हांव तेजी भाची. म्हजें नाव ज्योती विदेश नायक. म्हजें नाव दीपा प्रवीण देसाय. म्हजें नाव वेदिका एरिस्टन फर्नांडीस आनी हांव रावता कुंकळे. सगळ्या माय मोगाचो येवकार. हांव सगळ्या प्रथम तनीश खानका धन्यवाद करता की ताणी आमकां हो व्यासपीठ दिलो मुखार येवपाक. आणि सामकी मदत करपी म्हणटा ते शीतल आनी म्हाजें आनी तेजें त्या खातीर बेस्ट फ्रेंडशीप म्हणल्यार आमकां ह्याच खातीर म्हागेलें आनी तेगेलें बरें जमताय बी. म्हजें नांव जावन आसा मिनाक्षी देसाय, भैरापानार रावता. हांव शमा फळदेसाय, हांव हावजवायफ. माझं नाव बिना देसाय, किटल फातर्पा आणि हे माझे फ्रेंड. म्हजें नाव आशा वेळीप, हांव मोरपिल्लीचें. माझे नाव वैष्णवी चव्हाण, मी असते कुंकलीम. माझं नाव रोशनी देसाई, हांव कुंकलीम पायराबानान रावता. मी सविता बाळे कुंद्री. माझे नाव अन्नपूर्णा मनवळ्ळी. माझें नाव प्रतिमा, आय एम हेमा देसाय, आय एम फ्रॉम कुलवाडो. माहेर माझं कष्टी, सासर माझा हौशी. अनंतरावांचं नाव घेते आज या 9वारी कॉम्पिटिशनच्या दिवशी. हिमालयाच्या पर्वताशी जमलं फार बरफ, भीमरावांचं नाव घेते सगळ्या चुकांनी दिसून. जीवाजीव असेपर्यंत कला आहे माझ्या जीवनातला हिस्सा. साऱ्या जगभर गाजले आमच्या मैत्रीचा किस्सा. आजच्या कार्यक्रमात जमल्या साऱ्या हौसी, अपर्णाचं नाव घेते आजच्या स्पर्धेच्या दिवशी. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः.
महाराज श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ. मीना ओ मीना मीना ओ मीना किती काय किती ऐकलं जोरान उलू मारता का तू कुठून गेले कितली वेळ जाला हांव तुका उलो मारता. तू थंय कितें करताली गो? बोगोणो सोदतालो बोगोणो बोगुणो बोगुणो म्हणल्यार कितें गो? बोगोणो गे रारा सोदता हे पळय अगो पापिया तेका बोगुणो म्हणना बोगुणो तेका बोगुणी म्हणटा बोगुणे. असू गे बोगोणो काय बोगोणे तुका कळ्ळें मगे चल तर राव दवरून येता. तुगे उतरांनी म्हाजी तकली सामकी उसळों लागल्या. बाजारांत गेल्लें हांव सामकी पुरू जावन येयला. जिवाक सामकी त्रास जाता म्हाज्या. हांव मातशें वचोन तोंड धुवन येता. हांव तुका तू लावला हाडटा. तू लावलो म्हणल्यार कितें गो? राव तू लावला लावला गे तू तोंड धुवपा वयतलें तेन्ना तुका पुसपाक नाका तू लावला. येका तू लावलो म्हणटा येका तू वालो म्हणटा तू वालो. कितें गे तू आई कितें आयकलो तापयता तू आतां तू लावला आनी तू वाला एक न्हू. कशें गो हें एक जातलें? तुगे ही उतरां आयकोन म्हाजी तकली सामकी उसळों लागल्या. आई हांव आयडेक्स सांगता. आयडॅक्स म्हणल्यार कितें गो? कितें तूं आयोडॅक्स म्हणपा सोदता काय कितें गो? राव 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 हय 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 हेच ते अरे पापिया तेका आयडॅक्स म्हणना तेका आयोडॅक्स म्हणटा. आनी त्या पांयां लावपाचें तकले लावपा न्हू. असू गे तू तकलेक लाय कोणाक कळटलें तुवें आयडेक्स तकलेर लायलो. देवा सायबा हे मागेर काय बरें भांगरा पूत तेणी कसली पूण सून हाडल्या. देव बरें कर तुका. खंय पावली काय आई अजून येयली ना. एक म्हाजो वाडदीस सुद्दां म्हणून याद उरना. कसले बायन गेले म्हणून जाण कोण. आई कितें चल्लां तुगेलें? आई कितें चल्लां गे? अगो बाय यो फोटो काडले म्हाका नाका गे आई असले फोटो. अगे कितें गे चल्लां तुजें? म्हाका आवडना तसलें. बाय कितें जालें गो ते रागात जावपाक? म्हाजें कितें चुकलें गो बाय? आई कितें तुमी म्हाजो वाडदीस मगे आज फोटोशूट आसा हांगासर. हय गो बाय पण फोन म्हटल्यार तुका खबर आसा न्ही. फोन आई हांव जर फोन जाल्लें जाल्यार तूं म्हाका सकाळीं उठलें म्हाका पळयतली आसली न्ही गे. आनी अलगद गालाक लावन कितले खोबरे केले आसतली असले तुवें. दीस भर ते यूट्यूब लावन म्हाकाच पळयत रावली आसतली न्ही. हय गो बाय कितें करूं मोबायलाचेर. आनी आई बाबान म्हाका बॉल्सान घालून सगळें जॉब फिरयलें आसतलें न्ही गे. गो बाय आणि ताईचें कितें सांगू तुका. ताई तर एक क्षण सुद्दां म्हाज्या शिवाय रावलें नासतलें आसलें. आई काय बरं दादा म्हाका फेस्ताक घेवन वयतलो आसलो जात्रेक घेवन वयतलो आसलो हें न्ही गे आई. गो बाय काश हांव मोबायल फोन जाल्लें जाल्यार कितलें बरें जातलें आसलें. पूण नाका नाका म्हाका आई म्हाका मोबायल फोन जावपाचें ना. म्हाका फक्त तुजें भुरगें म्हणून रावपाचें आसा. आई म्हाका हें सगळें महागडें कांयच नाका गे. म्हाका फक्त तुमी जाय. आई जाय बाबा जाय दादा ताई म्हाका अशेंच जाय. म्हाका हें सगळें कांयच नाका. हांव तुमचें चेडूच म्हणून रावतलें. सॉरी गो बाय हांवें प्लॅन केन्ना मोबायल उलोवचें ना. म्हाका कळटा पूण कितें करतलें मोबायला शिवाय म्हाका कशेंय जायना. पूण हांवें सॉरी म्हटलें न्हू. सो हांवें हांव केन्नाच मोबायल घेवचें ना. एक सांगता तुमी हांवें आमच्या खातीरूय आसा तुमी कोणी मोबायल घेवपाचें न्हू. आई मोबायल गरजेकूच घेवपाचो. प्रत्येक दीस भर मोबायल घेवन फिरो भुरगीं असल्यानी पेड्यार जातली. भुरग्यांक तुमी जर बरें करून भुरगीं वयर सरपाक जाय जाल्यार तुमी पयलीं आवयांनी पयलीं सायडीक सरपाक जाय. मोबायला पासून मोबायल जितलो जायो तितलोच यूज करपाचो. तेज्या भायर मोबायलाचो यूज जावपाक जायना. आनी हें सगळें तुमच्या खातीरूय आसा. धन्यवाद.
विद्यादया सागरा अज्ञानहरोमि बुद्धिमती दे आराध्य मोरेश्वरा. नदीच्या काठी कृष्ण वाजवते बासरी, नदीच्या काठी कृष्ण वाजवतो बासरी, नंदेशाचे नाव घेते मी आले सासरी. जन्म दिला मातेने पालन केले पिताने, जन्म दिला मातेने पालन केले पिताने, नितेशचे नाव घेते पत्नी म्हणून निभावते. आता तू हे अभ्यास केला गो? कालचो दिल्लो तो होमवर्क? बुक हाडला तुवें? हाडला टिचर. टिचर कितें जालें जाणा, काल मगे आमी सदां भायर बसून अभ्यास करता गे, बुकां सगळीं गोरवां बसता. हांव अभ्यास केलो मगे आनी बुकां भितर गेले, बूक म्हाजो गोरवान खाल्लो न्ही तो. तुगे सदांच अशी गो. सॉरी टिचर. आता ओरल एक्झाम घेता तुजी, जातलें मगो? हय टिचर, केला हांवें अभ्यास केला. आता पयलो विशय सांगता कोंकणीन तुका. बरें टिचर. गोंयचो पयलो मुख्यमंत्री कोण? पयलो मुख्यमंत्री टिचर कोण गाय? सुनील शेट्टी आसचो ना, धर्मेंद्र आसचो ना, पयलींचो अमिताभ बच्चन तुगे टिचर. दयानंद बांदोडकर न्ही गो. आता दुसरो प्रश्न विचारता तुका. गोंयांत कितले तालुका आसा? तालुका मगे कालूच लॉन केले हांवें. सांगता तुका राव. तालुका महाराष्ट्र, गुजरात ते आसना, गोंयचें विचारलां. गोंयचें म्हणजे कळ्ळें टिचर सांगता. मोरजे, शिवोले, म्हापसा, मडगांव, पणजे, कुंकळे, साकरपार. आगो पेडणे बार्देस जाता हे न्ही गो? तिसवाडी. टिचर तें सॉरी टिचर. हे पयरू शिकयल्लें मगो तुका, विसरलें? आता गणित विचारता तुका. आता विचार टिचर. 100 आणि 1 कितले? 100 आणि 1. 1,001 मुगे टिचर. 1,001. बरें सांगलें मगो तुवें. आता पाडे म्हण पळोवया. म्हणटा कसलो म्हणू टिचर? कसलो बेजो म्हण पळोवया. तो इझी आसा न्ही गो तुका? बेजोच म्हणटा टिचर. केला हांवें सारको लर्न केला. म्हणटा बे के बे, बेदुनी 3, बे कसो 5. तेवूय कळना तुका. आता इंग्लीश तरी शिकला मगो तूं? हय टिचर, इंग्लीश सारकी शिकून येयला, परफेक्ट शिकला. सनफ्लावर स्पेलिंग सांग पळोवया. सनफ्लावर एस पयली येता दिसता. सनफ्लावर सांगता टिचर. येस सो जालें. एन न जालें. फ्लावर एफ आणि जालें टिचर स्पेलिंग. आगो सनफ्लावर स्पेलिंग नको तू. SUNFLOWER मगो. टिचर. आता पोयम म्हणटा मगो इंग्लीश. हय टिचर म्हण पळोवया. म्हणटा टिचर. खंयची म्हणू म्हणटा टिचर. Johnny S Papa eating sugar. S Papa telling lie. No Papa. Open your mouth. Ha ha ha. बरें कळटा मगो तुका. टिचर हांव रिकॉर्डी बीन बऱ्यो म्हणटा टिचर. तुका पिक्चरांतले हे खबर आसा? हय आतां नवे कसले पिक्चर येयला ते सांगू टिचर. ब्रह्मास्त्र नवे पिक्चर आयला आनी कोण जाणा तितून आसा? रणवीर कपूर आणि आलिया भट. हे बरें कळटा मगो तुका पिक्चरांतले सगळे. शिकूं जायना तुजे कडेन न्ही? ना टिचर शिकता टिचर. हांव शिकता घरा कडेन बसून. कितलो वेळ अभ्यास करता, खूब वेळ करता.
आता पेरेंट्साक आपया तुझ्या फाल्यां घेवन यो ते. टिचर पेरंट्साक आपोव तू कितें शिकता कितें ना तें हांव सगळ्यांक सांगता. नाका टिचर पेरंट्साक आपोव. हेच तें कारण मोबायला खातीर. पयले तुमकां एक सांगता हांव, मोबायल जावन तुमी भुरग्यांक घेवं नाका. दिया तितल्या पुरती दिया. पेरंट्सांक एक रिक्वेस्ट करता, मोबायल दिल्या उपरांत भुरग्यांचेर तुमी लक्ष दवरा. मोबायल भुरगीं कितें करता मोबायल घेवन पळय तूं. थँक्यू. यो कोणी गे खंय पावले गो ते वचून अगदी कितलो वेळ जालो पळय मुगो. कितें चलता गो तूं. कित्याक बेगीन बेगीन आपयतात. अगो तुका ते काल बायलांनी सांगिल्ली खबर ना. विसरले मुगे. आज हांगा प्रोग्राम आसता म्हणून सांगिल्ले न्ही गोमंतक होय होय गे बाय. बायलां लागून. होय गे. इतले वेळ कशें केले तर तुमी. विसरले गे. अगो तशें करूं जायना. सांगता तुमी सारकें लक्षांत दवरूं जाय. आमी मातशी विसर पळय गे. हो बाय तेंय सारकें. आतां पळय सगळ्यो बायलो जमल्यो. आमकां वेळ जालो. अगे बायलांनी तुमी सगळें बरें आसा मगे. ही म्हजी जाव आं धाकटी. जया जया हा. जया अगो काल आमी ती दांडिया बरी गेल्ली न्ही गो. होय गे. काय बरी खेळटा मुगे ती. आज आमी येवया गे. या अगो काल म्हणटा जेवल्यान या चली काल तारीख कितली आशिल्ली गो. 2 न्ही गे. 2 तारीख म्हणजे ऑक्टोबर न्ही गो. गांधी जयंती याद ना तुका. विसरले. सगळ्या गांधी जयंती मनयली मुगो. होय 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 गे. अगो आतां गांधी जयंती पिल्यार म्हाका याद जाली. कितली वर्सां जाली गो आमचो भारत देश. 75 न्ही गे. अगे 75 वर्सां जाली. तुमकां खबर आसा गे 75 वर्सां जाली आमचो भारत देश स्वतंत्र जावन. आतां पयलीं मनयला आमी गे 75 वर्सांचो. अगो 75 वर्सांचो पयलींची खबर आयकल्यार सामकी कितें जाता गो होय गे. जेन्ना ते टीव्हीचेर दाखयता पळय न्ही त्यो गजाल्यो आनी तेंचे ते विरांगनाचे पळयल्यार आंगाक काटो वयता मुगे. त्या विरांनी त्या विरांगनांनी आमचे खातीर रक्त सांडलें. आमचे खातीर ताणें कसलोच बरो करनासतना आपल्या जिवाचें बलिदान केलें. होय गे. तेंकां विसरून कशेंच चलना. आमी आज हांगा कितें उबी आसा तांकां लागून उबी आसा. होय होय गे. आमी विसरूंक पावना. तुमी सुद्दां तांकां विसरूंक पावना. म्हणून आमी तांचे खातीर 2 उबी म्हणया. जमतले मुगे आमचे कडेन. जमतलें गो. कितें जमतलें काय म्हणून. आवाज सारको ना गे पयलीं. जमतलें. केल्यार न्ही सगळीं येता. केल्यार होते रे आधी केल्याची पाहिजे अशें म्हणटा. चल चल म्हणया. करूया तरी. खंयची म्हणया गे. ती नको कविता. ती बरें. जे देशासाठी लढले ते अमर हुतात्मे झाले. जे देशासाठी लढले ते अमर हुतात्मे झाले. ते अमर हुतात्मे झाले. ते अमर हुतात्मे झाले. जमली मुगे आमकां. केल्यारच जाता. ना जाल्यार खंय कितें जाता. होय गे वयली. पाहिजे केल्याने खरें खरें मात खरें. निसर्गाचे दान आपट्याचे पान त्याला सोन्याचा मान. रावाच्या आयुष्यात मला सौभाग्याचा मान. तुमच्या मुखार कविता. नव्या वकलेच्या रूपाने आली सोडून माहेर. माझ्या घरेल्या सासरी नव्या नात्याचा फळार. माये मायेने सांभाळी चूक पदरात घाला. तिच्या डोळ्यात दिसत माझी आईची सावली. खेडी मेडीने दोघांनी रीत अशी ही चालली. खेडी मेडीने दोघांनी रीत अशी ही चालली. माया सुनेच्या नात्याला नवी कोंबरी फुलाली. थँक्यू. गणपतीच्या आईचे नाव गौरी. प्रकाशरावांचे नाव घेते 8व्या मायाच्या दिवशी. गणिरायणी तुला पूजिते करुण जीवाची कुरवंडी. काकडा हाती धरूया काकडा हाती. काकडा हाती धरूया काकडा हाती. जगदंबेला
भक्तीच्या ज्योती, जगदंबेला ओवाळूया भक्तीच्या ज्योती. 6 शास्त्राचे रूप हे 6 शास्त्राचे, आईसाठी रूप घे ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं. जन्म दिला मातेने, पालन केले पित्याने, सिद्धेश्वराच्या नाव घेते पत्नी या नात्याने. मोह नसावा पैशाचा, गर्व नसावा रूपाचा, इतर राव बरं संसार करीन सुखाचा.